Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री नवा आहे पोर्टफोलियो म्हणून एक मातसो पोर्टफोलियो नवा आहे. पोर्टफोलियो नवा हा. स्पीकर सर, मातसो एक बॅकग्राऊंड दिता. गोंयान जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्यो तेन्ना खूब आमच्यो म्हणल्यार ह्यो क्वॉलिफाय जाल्यो डिसिप्लिनान आनी खूब एवॉर्डां मेळ्ळी. आनी स्पीकर सर एक दीस हांवें म्हणलें की भाड्या बैल खूब हाडले म्हूण ती एवॉर्डां खूब मेळ्ळी. रोखडेंच दुसऱ्या वर्सा उत्तराखंड म्हणून जालें आनी स्पीकर सर थंय आमी फक्त 11 मेडलां घेतली आनी 19 डिसिप्लिनान क्वॉलिफाय जाले. स्पीकर सर हांवें खूब प्रश्न विचारल्या कितें करता इयर वायज हें तें एनेक्शर बी तांणी खूब उत्तरां दिल्लीं. हांव डायरेक्ट असो येता स्पीकर सर की जंय तूं सपोर्ट करता जंय तुका एवॉर्डां आयिल्लीं जाय थंय तूं त्या असोसिएशनाक ग्रांट्स दिता आनी सपोर्ट करता. जर तूं पयशेच तांकां दिना जाल्यार तुका रिजल्ट मेळना अशें हांव म्हणटा. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान 15 दीस पयलीं बरें फंक्शन बी केलें मंत्रालयान, फोटो बी आयला, सगळे हे कोट बीट मारून सगळ्यांक हें केलें आनी तांचे सगळ्यांचे ग्रांट आपूण फारीक करता म्हणलें. खूब जाणांचे ग्रांट तुवें फारीक करूंक ना. हांव तुमकां एक सादें सांगता स्पीकर सर. आनी एक उत्सुकता अशी आहा, गोवा एथलेटीक असोसिएशन तातूंत 115 बेनिफिशरीज आहा. 2024-25 म्हणून ग्रांट एलोटेड 0. एमेच्युअर बॉक्सिंग असोसिएशन म्हाका दिसता रोहन घोटो बॉक्सिंगाक आहलो न्ही, 21 बेनिफिशरी आहा. चेस 7 आहा. सेपाक टकराव म्हणटा 14 आहा. शूटिंग बॉल 12 आहा. सुपर बॉडीज पावर लिफ्टिंग 36 आहा. ग्रांट 0. अदर हँड योगासना बेनिफिशरी 0 आहा पूण ग्रांट दिला 1 लाख. वुशू असोसिएशन म्हणून 7.5 लाख दिल्या. पेंचाक सिलाट म्हणून आहा 23 लाख दिला. जिमनॅस्टिक असोसिएशन 27 लाख दिल्या. बेनिफिशरी 0 आहा म्हणून एज पर युअर रिप्लाय. स्पीकर सर, हांव म्हणना खंयच्याच असोसिएशनाचे पयशे काड म्हणून. स्पीकर सर, हांव मागना की कोणाचे पयशे देवय म्हणून तांकां असोसिएशनाक पयशे दिवचे. स्पीकर सर, आतां लिस्ट आहा कितलेशेच आनी हातूंत सगळ्यांत चड पयशे कोणाक तूं दिवपाचो आहा म्हणल्यार जर वाचलें जाल्यार अशें येता की इट एपियर्स इट इज फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हणटा तो आमचो आतां स्टेट स्पोर्ट. स्पीकर सर, सगळ्यांत जर आमी चड सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें तें फुटबॉलाक करूंक जाय आशिल्लें. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय. स्पीकर सर, फुटबॉलाक दिवपाचें आशिल्लें गेले 4 वर्सान ग्रांट 72 लॅक्स. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हूण सांगलें सगळें अर्ध दिता म्हणलें थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं. स्पीकर सर, आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली, डुलेट टर्फ केलो, एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. सो हें जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. स्पीकर सर, गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन तीनूय प्रश्न वांगडा विचारले. एकूच मिनिट स्पीकर सर, म्हाका मातसो एक तुमी इतल्याच मागीर म्हणटा पूण एकूच विचारला म्हणून प्रश्न विचारता. एकूच सगळ्या हातून एकूच प्रश्न विचारता. चड हें करना. फकत मुखेलमंत्री नवा हे पोर्टफोलियोक म्हणून हांव मातसो हे बॅकग्राऊंड तांकां सांगता. आयकल्यार तुमकां शॉक दिसतलो, मातसो आयकून घेया. स्पीकर सर, गोवा बॅडमिंटन असोसिएशन म्हणटा ताका 28 क्लब आहा. तुवें तांचे 10,80,000 रुपया ग्रांट पेंडींग दवरल्या. एक सिंगल बॅडमिंटन असोसिएशनाक 1 रुपया गेल्या वर्साच्यान दिवंक ना. बॅडमिंटन चॅम्पियनाक 14,60,269 रुपया तूं दिवपाचो आशिल्लो. पेंडींग 24-25 तुवें दिवंक ना. म्हाका स्पीकर सर सादो प्रश्न आहा, हे कित्याक पयशे पेंडींग दवरल्या आनी ते कित्याक तुमी रिलीज करना? स्पीकर सर, त्यांनी आपलो एक प्रश्न म्हटलो आणि सगळे सांगता असताना 3-4 प्रश्न सांगचे पडले न्ही स्पीकर सर, कोणाचे पेंडींग आहा ते. आता हांव उत्तर दिता न्ही. त्यांनी सगळी हिस्ट्री वाचली पण हांवें मुद्दामून ताका कळपा खातीर सांगता. म्हाका जें उत्तर म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळ्ळां तो जे म्हणजे ते पॅनकेक सल्ट म्हणटा ताका तो पार्टिसिपंटूच ना म्हणटालो पळय न्ही. तितून खरें म्हणजे आमी नॅशनल गेम्सान आमी मेडलूय घेतल्या. पार्टिसिपंट ना अशें जावंक शकना. कदाचित प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता. प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता. मेडल सांगला ते भशेन
ते तरी तुम्ही करा म्हणजे प्रिंटिंग हांव करू आता हांव तो म्हणून म्हटलंय कदाचित हांवें त्या खातीर म्हटलें प्रिंटींग मिस्टेक आसूं शकता कारण 16 मेडल आमी त्याच हितून स्पोर्ट्सान घेतले ओके ते एक जालें दुसरें त्यांनी जे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना तांकां आव्हान केलां की तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची सगळ्या जाणांक आमी तेचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले ओके रिगार्डिंग द सेम केस विथ फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना हांवें चॅक केलें स्पीकर सर तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें आतां चॅक केला ताजे कडच्यान तुका मेळा दिसता ना हांवें मुद्दाम ताजे कडेन घेतला लिस्ट आनी स्पीकर सर तें फिगर आयकलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख तो मातसो थर्ड पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मातो स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्या आनी ज्या ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही ज्यांच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता बरें स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर हांव म्हजें एक कनेक्शन घालता 3 क्वेश्चन आहा पयलो विचारला एक क्वेश्चन स्पीकर सर हे रिलेटेड ओके तुम्ही हे करून कितें फायदो आहा गोंयाक खेलो इंडिया 2024 0 मेडल मेळ्ळी आनी 2025 एकूच ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें स्पीकर सर हे कित्याक हे रिलेशन हांव कित्याक सांगता की पयशे दिना मेडल झिरो जाता स्पीकर सर पॅरा एथलीट्स म्हूण आहा तांकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिलो दिवं ना मंत्री इंट्रस्ट घेता पूण तांकां गोल्ड मेळ्ळें आनी ब्रॉन्झ मेळ्ळें सो रिलेशन हांव फक्त सांगूंक सोदता तुम्ही 10 कोटी रुपया खेलो इंडिया सेंटर म्हणून घालपाक केले आनी 2 सेंटरां केली खंय केली एक केलें मुखेलमंत्र्याचे सांखळे आनी दुसरें केलें आदले मंत्र्याचे फोंडा उरिल्ले गोंय गेले त्या लायत हे कितें स्पीकर सर मागीर कशी एवॉर्ड मेळटली हें तर हांव तुमकां सांगना तुमकां वायट दिसता तुमच्या काणकोणाक खेळपी बरें ना मागीर कित्याक ही खेलो इंडिया म्हणटा कित्याक केल्लें ती सेंटरां खंय करपाची हांव फातोर्डाच कर म्हणना पूण तुमी तुमचेच थंय करतात आनी मागीर तुमकां प्रायज मेळना आनी तुमी कितली म्हणली तुमी फक्त 6 कोटी रुपया म्हणले गेले फायनान्शियल इयरान स्पीकर सर पयशे मोडना जर स्पोर्टाक इन्व्हेस्टमेंट करना जाल्यार रिजल्ट येवचो ना प्रश्न म्हजो हो आहा की ही जी सेंटरां तूं वाडयतलो पयशे तूं मोडटलो जाल्यार कशें मोडटलो सांग म्हाका स्पीकर सर त्यांनी जो पॅरा ऑलिम्पिकचो विशय सांगलो हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची पॅरा ऑलिम्पिक्सान जितकी भुरग्यांक मेडल मेळ्ळ्या कॉंग्रॅच्युलेट केला आनी तांकां आमी कॅश प्रायजूय दिल्या फॉर म्हाका दिसता 5 lakhs 3 lakhs आनी 2 lakhs स्पेशल ऑलिम्पिकात जितके जाणां पार्टिसिपेट जावन मेडल हाडल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी कॅश प्रायजूय दिल्या ऑल टुगेदर 75 lakhs रुपीज दिल्या आता उरता उरलो खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली उरलेल्या तालुक्यांनी आमी करपाचे आसा सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडियाची सेंटर 12 तालुक्यांनी आमी करतले टप्प्या टप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले आमकां स्पोर्ट्स हो प्रमोट करपाक जाय म्हणून तर आमची जितकी सगळी एसोसिएशन आहा त्या सगळ्या एसोसिएशनाक सांगले आमी इवन दो तुमी ग्राउंड आयडेंटिफाय करात ग्राउंड आयडेंटिफाय करून दियात आमकां आमी सगळे म्हणजे आता फाटले फावटीची नॅशनल गेम्सचे सगळे आमचे इक्विपमेंट आसले ते सुद्दां आमी सगळे हँडओवर केल्या त्या एसोसिएशना कडेन की तेंच्यांनी त्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटाची काळजी घेवपाची आनी तेंच्यांनी डे टू डे प्रॅक्टिसान यूज करपाचे जेणे करून तांकां डेली प्रॅक्टिसान यूज जातले तेंच्यांनी आमचे 135 ग्राउंडा पैकी एक ग्राउंड जरी आयडेंटिफाय केलो जाल्यार स्टेटीत प्रत्येकाक म्हणजे एकट्याक फुटबॉल जालो हॉलीबॉल जालो बास्केटबॉल जालो कबड्डी जालो लंगडी जालो अशा पद्दतीचे एक ग्राउंड तेका स्टेट लेवलाचो क्रिएट करपा खातीर आमकां एक फॅसिलिटी क्रिएट जातली इन लॉंग रन अशा पद्दतीचे आमी गेम्स ज्यो आहा ते त्या ग्राउंडार घेवपाक शकतले म्हणून माझे म्हणणं की खेळा खातीर आमी जे प्रोविजन पयशांचे केला ते प्रोविजन आमचे मोडपाची तयारी आसा इकेच न्ही तर आमी स्कूल लेवलाचेर खेळ प्रमोट करपाचें काम हे आमचे डिपार्टमेंट सातत्यात करता फाटले फावटी नॅशनल स्कूल्स गेम्स ज्यो वेगवेगळे कडेन जाता 1372 भुरगीं जी आसा पळय न्ही ह्या स्कूल गेम्स पार्टिसिपेट करपाक ऑल इंडिया लेवलाचेर तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केले तांच्यांनी बी डिफरंट मेडल्स जी आहा पळय न्हू ती स्टेटी खातीर हाडली म्हणून म्हणटा आमी नॉट ओन्ली म्हणजे नॅशनल गेम्स आनी हेतूर करतात बट स्कूल लेवलाचेर सुद्दां इतक्या बऱ्या पद्दतीचो करता आमचे तर म्हणणें की आमदारांक सुद्दां म्हणजे तांच्या हितूर किट्स वाटपाचे दर वर्साक दिता ह्या वर्साक दिवंक ना आसतले
जाय जाल्यार हांव रोखडेंच म्हणजे हे सोंपच्या पयलीं ते दिवपाक लायता. आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात किट्स वाटचे प्रत्येकाक आनी जेणे करून स्पोर्ट्स जो आहा पळय न्ही हो प्रमोट जावचो. मागीर जे किट्स कोणाक फुटबॉल दिवन दिसता, व्हॉलीबॉल दिवन दिसता, जे किट्स ही प्रॅक्टीस जी आहा ही फक्त गोंयांत करता. बाकीच्या राज्यांनी आमदारांक किट्स डिस्ट्रिब्युशन करपाचो प्रकार सुद्दां ना. खरें म्हणजे ताळयो वाजोवपाक जातल्यो तुमी आतां आमदारांक किट्स दिता म्हणटा हे सोंपना फुडें दिता हांव. हे सोंपच्या पयलीं दिता. सगळ्यांक आमकां एवरी इयर 3-3 लाखाचें प्रोविजन जे आहा ते दर वर्साक करता आमी. ते फाटले करून तुवें सुरवात केल्या दिवपाची ही प्रथा हल्ली मरे इतली आता कसली मदीं दिवपाचें बंद जाल्लें. स्पीकर सर झाले ना स्पीकर सर आमी प्रश्न आशिल्लो आमदारांक किटा खातीर न्ही प्रश्न आशिल्लो असोसिएशनाक पयशे मेळपाचे. स्पीकर सर फिगर जो दिला हातून तो 2,19,02,934 रुपया. हे पयशे केन्ना मेरेन दिता हे क्लियर म्हाका सांगचें. कित्याक बजेट एक्सेस बजेट आहा, बजेट डेफिसीट ना, सरप्लस बजेट ना जाल्यार ते चिप्साचे पाकीट म्हणजे पडटले. स्पीकर सर स्पीकर सर परत सांगता ही चवथीची माटोळी बजेट म्हणजे त्या खातीर ताका सांगता हांव जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या त्या प्रत्येकाक आमी ऑक्टोबराच्या पयलीं वी आर इन द मंथ ऑफ जुलय टुडे ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबराच्या पयलीं जेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या त्या सगळ्या असोसिएशनाचे पयशे जे पयलीं दिता आमी. जी तारुलकर मेडल परफॉर्मन्स पळोवन विचित्र काय दिसता मेडल्स येयल्यात ते. स्पीकर सर म्हाजो एक स्पेसिफीक प्रश्न आहा. मेडल्स हाडटलो जाल्यार कोचांचो मेजर रोल आहा. कोचांक डिपार्टमेंटांनी कितले फावटी रिफ्रेशर कोर्सीस दिल्यात, गोंया भायर कोर्सांक धाडल्यात की ना, कितें आहा तुमचे कडेन ह्या लिस्ट हो धाडपाचें आसा? कित्याक कोचीस जर ट्रेन बरे वेल ट्रेन्ड आहात जाल्यार भुरग्यांक ट्रेन करून मेडलां येतली. हांगा परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार मेडलां स्वताच्या हिमतीचेर हाडल्यात, डिपार्टमेंटाच्या आनी कोचांच्या हिमतीचेर हाडूंक ना. हेका लागून कितें फुडें हें केलां? स्पीकर सर बापजी तारोलकर हो तसो स्पोर्ट्स प्लेयर. तो पुलिशेन व्हॉलीबॉल खेळटालो म्हणजे स्पेशली ताका व्हॉलीबॉल खेळटालो म्हणून ओके. आनी अजुनूय तो व्हॉलीबॉल खेळपाची तशी दिसता ताका. फाटल्या दिसांनी तो बीच व्हॉलीबॉल तेणी बाणावले काय खंय तरी वर्ल्ड बीच चॅम्पियन ही तेणी बाणावले ऑर्गनायज केल्ली. ते सब मागीर वेन्झी बी व्हॉलीबॉल खेळपाक लागलो तेन्नाच्यान. ओके स्पीकर सर म्हणून त्यांनी म्हटलं की कोचांक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कितली दिता. ओके स्पीकर सर एट प्रेझेंट कोचांक तशी कोचा खातीर आमी एसोसिएशनाक सांगल्या की त्यांच्यानी कोच जे आसा एकदां आमकां डायरेक्ट कोच मेळना. क्वॉलिफायड कोचीस जे आहा पळय न्ही हे स्टेटीत नासता. बट आमी कोचांक डिसिजन दिवपाचें आहा. आमी कोचांक हे फावटी रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिता. ह्यान फुडें रिफ्रेशर ट्रेनिंग जे आहा पळय ती दिवपाचें फायनलायज करता. पयलीं दीत नासले पयलीं कितें करताले पळयता विचारता डिपार्टमेंट. 10-15 वर्सां कोर्सूच दिना मागीर कोचीस घेतात कित्याक तुमी? ही पॉटी सांगिला युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिलना मग म्हाका आतां फुटबॉला आतां ही मेसेज येयला दी हॅव गिवन ऑल चर्चिलाच्या फुटबॉलाचे पयशे आमी सगळे दिल्या. चर्चिला उलयना हांव हेच फुटबॉला उलयता. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट गोवा फुटबॉल असोसिएशनान दिला. चर्चिल फुटबॉल खेळटा दिवपाचे आपण केन्ना दिली. स्पीकर सर 2036 लक्ष्य आसा ऑलिम्पिक्साचो देशाचो टू ब्रिंग इन अहमदाबाद. पण हे लक्ष्य विल गोवा सेंड एनी प्लेयर्स बी व्हेरी सिरियस. You have utilization certificate already have been given by GFA. The clear कर मातशे. स्पीकर सर आमी तो जे सांगता पळय न्ही फुटबॉलाक दोन तरेन पयशे दिता. एक आमचे फुटबॉल एसोसिएशन हांकां दिता आनी जे क्लब्स आसता पळय न्ही तांकांय दिता. हांवें ताका ते चर्चिल ब्रदर्साचे पयशे आमी तुगे फ्रेंड आहा कायतान GFA प्रेसिडेंट फ्रेंड म्हणतो ते दी पयशे तेजे पयशे उरले ते आमी जाता बेगीन दी. प्रश्निकाल सोंपता. तुम्ही पळयतात GNH.